बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गोठ फावो ते परिसमोर मोग ह्या वेळार आमची पातकां ओडकून घेवया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणूया. सोर्बोविदार सोर्बोद्वेदार देवा, आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता मनाची चिंतून तोंडान तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो हो म्हजो म्हजो अपराध, अपराध, हो हो म्हजो म्हजो अपराध, अपराध, हो हो म्हजो म्हजो व्हड व्हड अपराध. अपराध. ह्या ह्या पासत पासत घेवन घेवन सदांच सदांच वार मारीत सगळ्या सगळ्या देवदूतांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी आनी तुमकां तुमकां भाव भाव भयणीनो, भयणीनो, म्हजे म्हजे खातीर खातीर आमच्या आमच्या सर्वेस्परा सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुको, सोम्या काकुको, Krista काकुको, 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 Krista काकुको, 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 सोम्या काकुको, सोम्या काकुको. प्रार्थुया. आयच्या दिसा आमच्या भारतांत पाग्योंत आफोन्सा ह्या आंकवाराची आमी परब पाळटाव. ह्याच्या मिसाचे इतिहास हांव भेटयता. मोनिका पिशेतो हाच्या सासणीक थारणा पासत मागूंक तेच परी वाडदिसा सुमयार मागूंक लायतात. माटिल्डा फेर्नांडीस, रेचल आल्मेडा, कायताना मारिया आग्येर, फेडोरा वेलो आनी मारिसा दे फारिया. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत आमी मागताव. मेरी एस्ट्रोसियो, कांदिदो डायस, पॅट्रिक वाज, नाझारेथ वाज, सेल्विना फेर्नांडीस, पिएदाद लॉपिस, बाजिलियो कोलिमाओ, सिल्वेस्टर लुईस, ग्रासियाना लॉपिस आनी किटेरिया पिंटो. आयच्या दिसाक आनी जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टवतात, जावं घारा वा हॉस्पिटलांनी. जायतीं जाणां टेस्टाक वेचीं आसात, ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचेय पासत मागुया. देवान आमकां फावो तितलो पावस ह्या वर्साक दिवं म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार तुमची कासकी तेसावां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात.
सर्वेस्परा देवा, तुवें बागेवंत आंकवारी आफोन्साक गोश्टाचे झिणे वरवीं संतोशान तुजी सेवा करूंक आपयल्ली. आपलो दिसपट्टो खुरीस तिणें सोंसणीकायेन सोंसलो. तेच भाशेन तुजें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक आमचे लागीं घडटा तें करूंक तुजे बरोबर सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियस प्रवादियाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दीस आनी रात थांबोन आसतना म्हज्या दोळ्यांतलीं व्हांवता दुखां. म्हजे पोरजेचे आंकवार दुवेचेर बोयकोर नोश्ट आयला. ती एकदम घायाल जाल्या. रानांत वनांत वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत वचत जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवडटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसान भोंवतात फिरतात. कितें कोतात तेच नकळत. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय काय? तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटाळो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरीं जावपाचो आनी आमकां बोरवाचो ना? सवस्कायेक आशेतेल्या पूण बरवें कांयच आयलें ना. बरीं जावचो वेळ पावलो काय म्हूण पळयतालो पूण आमचेर आयलो थरथरो. सर्वेस्परा आमचे खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिनवासनार मान उबोवं नाका. आमचो उगडास कर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाकात. राष्ट्रांच्या कुड्ड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत? वो मोलबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत? तूं एकलोच हें कोत्ताय न्हय गा सर्वेस्परा? देवा आमच्या तुजेरूच आमचो विस्वास, कित्याक हें सगलें तूंच कोत्ताय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवालाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्यार एकदम दलदिरी. जबाब. तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सडवडणारा आमची पातकां बोगोत सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्यांचें रुदन पावून तुजे मुखार जांचेर मोन्नाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जबाब. तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी पोरसां. तूंच सर्वाक वताय त्यो शेलयो. सासणाच्या सासणांक तुज्या दिनवासतल्यां तुका दिनवासतल्यां पिणकेचे पिणके तुजी वाखाणणी करतल्या. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा.
उद्गाराक उबी रावया. Alleluia. 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 बीन देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी जाका तो मेळटा तो सासरांक तोखता. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे चडशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराच्या वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार देवाचीं भुरगीं. नेर नश्ट्याची भुरगीं. नेर वोपलोलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काड संवसाराचो शेवट. लुंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यान लासता तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्या कोन्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या संवसाराचेर आनी समाजाचेर नदर मारली जाल्यार आमकां बरें आनीक वायट दिश्टी पडटा. आनी बरें आनी वायट आपुणूच आसना, कारण बरें आनी वायट मनशा उदेशी जाता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचता तेन्ना सुरवातेक देवान संवसार रचलो, सगळें बरें आसलें. मनशाक रचलो आनी देवान म्हणलें एकदम बरें. इट वॉज गूड, व्हेरी गूड. आनी ह्या उद्देशी मोगाच्या इश्टानो, जरी तर देवान मनशाक रचला जाल्यार मनशाक आमी वायटोवो कित्याक म्हणटात? वाय डू वी कॉल हिम बॅड? मनशाक जेन्ना आमी वायटोवो वो बरो म्हणटा ते ताच्या देखी उद्देशी, ते ताच्या करण्या उद्देशी. जरी तर ताची वागणूक बरी जाल्यार आमी ताका बरो मनीस म्हणटले. जरी तर ताची वागणूक वायटोवी जाल्यार आमी ताका वायट म्हणटले. आनी मोगाच्या इश्टानो, बरें आनी वायट आसाच. पूण बऱ्या आनी वायटा मदें देव कशे भाशेन बऱ्याक आनी वायटाक एक सोवे वागता तें आयच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचे शीस ताका वेपारीची समजणी मागतात आनी जेजू तांकां बरे भाशेन सगल्यो वस्तू तो सांगता. शेत म्हणजे कितें, देवाचो पूत बी म्हणजे कितें, त्यो सगल्यो वस्तू सांगून दिता. आनीक बरो मनीस आनी वायटोवो मनीस, वो देवाचो मनीस वो वायटोव्याचो मनीस हाचेय विशीं सांगता. तर मोगाच्या इश्टानो, बरें आनी वायट आसचें ना अशें न्हय, वायट आसचें ना अशें न्हय. वायट आसतलें, पूण ह्या उद्देशी मनशाक एक उल्लेख केला की ताणें आपलें जिवीत बदलचें, वायट जें आसा तें सोडून दिवचें आनीक बऱ्या जिविताक वेंग मारची. आनी ह्या पासत देव पासियेंसान रावता. ही हॅज पेशन्स विथ अस सो दॅट वी चेंज आवर लायफ. आमचें जिवीत बदलून जें कितें वायट आसा तें बरें करूंक तो आमकां उलो करता. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा कितें संदेश आमकां घेवया? पयले सुवातेर देव सोंसणीकायेचो. जाल्यार आमी
आनी सोंसणीकायेन तो आमकां आपल्याशी परत येवंक रावता. जाल्यार ही संदी घेवन आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा वा आमी वायटूय जाल्यार ताची नदर घालुया आनी आमचें जिवीत बदलपाचो प्रयत्न करुया. आनी दुसरे सुवातेर जोरी तर देव सोंसणीक देवाक पासियेंस आसा जाल्यार आमकांय तो पासियेंसान जिवंक आपयता. जेन्ना आमी ह्या समाजांत जियेता आसतना वा जावं घरांनी खुंयसरूच दुसरी घडी आमकां वायटोवी म्हणीत वा दुसरी आमकां वायटोवी मेळून आमच्या वांगडा जेन्ना ती कितें करतात वायटोवें तेन्ना घडी आमकां दूख भोगत. आनी असल्या सवें आमी सोंसणीकायेन जिवचें म्हूण देव उलो करता. कारण देव आमचे सवें आमच्या पातका सवें सोंसणीक जाता आनी आमी त्या दुसऱ्या वायटोव्या सवें सोंसणीक जावंक जाय. आनी हे सोंसणीक जाल्यार घडये देव आमच्यांतल्यान तांकां बऱ्या मार्गार नीट मार्गार हाडूंक शकतलो. तर मोगाच्या इश्टानो आयच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागून घेवया. भेटोनेंग आमी गायन गावया सी 307 तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार पान 404 C37 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार बाबा एकूच सोडो Jesu निर्मळ मुर्गो तुझो थोड्या भितर लिपता दोड्यो तशी जेजू सोवे सोवी किरकोळ माती मुर्गी तुझी गोवाच्यो गोळ्यो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो गोळ्यो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या भयणी भावांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर पदवेदार देवा भाग्यवंत आफोन्सान तुजे सेविकेन आपलें जिवीत एक मोगाचें बलिदान कशें तुका भेटयलें. तिच्या उगडासाक तुज्या एकल्याच जोणीत पुतान एकवटान आमी भेटयता ती काल ती सेवा तूं मानून घे आनी एकाच कोत नासलेल्या बलिदाना वरवीं आमी भोगतीन आनी पवित्र मोगान तुजे मुखार थांबोन आसतना लासून वचूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सवे तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख
तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात. तांचे मागणें आमचे असोखतायेक कोटाय. हे परी आमचे धांवडेंत ह्या हिशोब नासलोल्या साक्षीदारांचे हुरबेन भावो नासलोलो जैताचो मुकुट आमी सोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देखून सोर देवदूत आनी महादेवदूतां बरोबर आनी सगळ्या सांता भक्ताचे सोबे सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नावी येता सुभागी होसाना सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत, पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समरोपता आनी तू बरो तेसो तुझे पुनर्जीवन परगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती,
बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें तुझें राज्य राज्य येवं, तुझी तुझी कशी कशी स्वर्गात सवार जाता जाता तशी तशी संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपट्टो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आनी आमच्या आमचे चुकल्यांक चुकल्यांक बक्षितां तशें तशी आमच्या आमची पातकां बोगस आनी आनी आमकां आमकां तडफड तडफड पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरभाशान ओत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदारकाक लुतीत सोर पातकांनी सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या ओतम्या सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मातुलय आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रावता. कोमयोच्या वेळार गायन गावया D 24
Khadis मुझे तू कौन rekta pan sat D24 page 60. Khadis मुझे तू कौन rekta Jesus ye kartar mocha. Khadis मुझे तू कौन rekta Kashim tu kashim ukrauta Bagu yashatar gamoja Kashim tu kashim ukrauta Bagu yashatar gamoja Otmo mozo tu kaneta सगळे उभे राहूया. प्रार्थया. सर्वेस्परा, आमी भोगतीन शेवलोले तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमचो दिसपट्टो खुरीस व्हरूंक आमकां बळ दिवं. अशें बागेवन आल्फोसाचे देखीन तुज्या पुता सारके आमी वाडूं आनी एक दीस तुका रूप पडोवंक सरकार सासनाक संतोसू. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं.
आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं अनेक सोर पदवेदार देव बाप अनेक पूत अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सान मिगेलीक सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. आमकां देवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं स्वर्गीच्या दरबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेम कोणाक लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक पडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. ई बारा तुझे उपकार दोनया कशे बादयतले पान 204. E12 पेज 84. स्वर्गारी संसार ही तुझी रोला चंद्रारी सूर्या उजवाडाची मोर्या दानशुराधानी तुवें आपला दिल्या शास्त्राच्या शास्त्रां गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी